आज आम्ही परत महानंदा नायकाक लागून आम्ही परत एक लेटर दिला इन्स्पेक्टर जनरल हेका लागून आणि हे लेटर आम्ही हेका लागून दिला की तुम्ही त्याका 21 दीस जो भायर काढला तो खरें म्हणून जाल्यार आमकां लोकांक लागून तो घातक आसा म्हणून आम्ही पयलीं बी सांगलेले आणि आतांय सांगता कायद्या प्रमाणे आणि एक माणुसकीच्या दृश्टीन एक ताका भायर काडपाक जाय जाल्यार अशा मनशाक भायर काडपाचें न्हू तेजे कितें चेडवाचें लगीन असलेलें कोणाचे भुरग्याचे आनी कोणाचे घरान कोण मेला जाल्यार कितें केला असल्या मनशाक खरें म्हणून जाल्यार काडप न्ही आमकां आतां दुबाव आसा की त्या मनशाक सकाळी संक म्हणजे महानंदा सकाळी संक भायर काडला अशें कितें इमर्जन्सी असले म्हणून सकाळी सन भायर काडला खरें म्हणून जाल्यार कायद्या प्रमाणे सकाळी 10 भायर काडूंक जाय आसलें पण ताका 10 भायर काडनासतना सकाळी संक भायर काडला अशें कितें इमर्जन्सी असते म्हणजे तुम्ही ताका कोणाक मारपाक भायर काडला आमकां आनी एक दुबाव आसा कितें म्हणून की भितर जे मोबायल मेळटा ड्रग्स मेळटा गांजा मेळटा तेतून हो सगळो किंग आसा का कितें त्या सुप्रिटेंडाक मागीर हे आयजी हांकां सगळ्यांक पयशे दिता का कितें तो हप्ते बी पावयता कितें म्हणून ताका तेजेर अपुर्बाय इतली केल्या ती आज विक्टीम ज्या लोकांनी हांगासर म्हणजे तेज्या केशीक ज्यो स्टेटमेंट बी दिल्या विटनेस बी जे जाल्या ते सगळे भयभीत जाल्या विक्टीम आसा जेणे कंप्लेंट केल्या ती सुद्धा भयभीत आसा सगळे पुलीस स्टेशनार आमकां पुलीस प्रोटेक्शन दी आमकां पुलीस प्रोटेक्शन दी आमकां फोन करता मॅडम आमी कितें करप अशें म्हणून म्हणजे पुलिसांनी जे पाटीलान जावं दळवीन भुईंबरान यांच्यानी सगळे काम करून बरे पक्कम फोंडा पुलीस स्टेशनार इतले बरे काम करून सगळ्या गोंयभर तेणे खंय खंय मारून उडयले त्या लोकांनी सगळ्यांनी पुलिसांनी इतले बरे काम केले उपरांत ताका जेलीन घातलो कोर्टान ताका सजा दिली आणि आता हे लोक म्हणजे हे जेलीतले जेलर बिलर आहा ह्या लोकांनी ताका भायर काडपाचो तो भितूर थंय बरो वागला म्हणून ताका भायर काडपाचो म्हणजे तुम्ही आता ताका आनी कोणाक मारपाक तुम्ही भायर काडला आणि तो 21 दीस कित्याक काडला अशें कितें आहात म्हणून आमचो आणि वयल्यान तुमकां सांगले हांवें की ताका सकाळी संक भायर काडला कायद्या प्रमाणे 10 काडूंक जाय आसलो तेंय तेजे हे करूंक ना आणि भितूर जे धंदे चलता ते सगळे महानंदा करता का कितें असोय म्हणून आमकां दुबाव म्हणटा नाजाल्यार इतली अपुर्बाय कित्याक आणि आमी सांगलेले की तेजो फोटो अख्ख्या पेपरार दिया तो कसो दिसता तो लोकांक कळपाक जाय तो कसो दिसता तो नाल्यार कशें कळटले आता एकदा तो पुलीस स्टेशनार गेलो आदले दिसा सुटलेलो तो दुसरे दिसा वचून पुलीस स्टेशनार सांगता तो की आपूण येयलो म्हणून ताणें थंय कंटिन्यू आसूंक जाय सकाळी एकदा सांजचो एकदा 2 फावटी सायन मारूंक जाय तसलें कांय जायना सगळे नाका जाल्ले धंदे चल्ल्या आनी लोक भयभीत आहा लोक उलोवंक सोदिना ताका लागून तूं फाट धरीत म्हणून कित्याक हे असले ऑफिसर पीड आहा हे सुप्रिटेंडंट आयजी हे सगळे यांच्यानी आपल्या स्वार्थाक लागून ताका सोडला लोक भयभीत जाल्ले आसा तुम्ही म्हटलें पळय तारा संक सुमार ताका सकाळी भायर सरलो कितें कोणी सांगलें पळय आमकां कोणी तरी इन्फॉर्मेशन दिला की ताका सकाळी संक काडलो आणि खरें म्हणून जाल्यार कायद्यान 10 काडूंक जाय आसलो संक कित्याक काडलो तुम्ही ना काडूंक ताका संक जाल्यार दाखया मरे दाखया न्हू इतले पेपरार येयले म्हणून खबर ना सगळे पेपरार येयले सकाळी संक काडले म्हणून अशी कसली अपुर्बाय तुमची ताका संक काडपाची जावंय तुमचो तो सेकंड डिग्री आता काल डीजीक दिलें ना आयजीकूय दिलें ताका आयजीक डीजीक आनी वास्को आता ओल्ड गोवाच्या पुलीस स्टेशनारूय हांवें कॉपी केले आमकां दुबाव आहा की तो भितूर पळय जेलीन कितें चलता ते सगळे मोबायल कशे इतले येता प्रत्येक फावटी 30 40 मोबायल कशे धरता म्हणजे लोक ना जाल्यार हो आयजी पळय आहा तो लोकांक चुनो लावपाक लागून फक्त ते असले मोबायल धरलेले परत व्हरता परत काडटा लोकांक दाखयता आमी जेलीन हे धरला म्हणून कित्याक कशें चलता कशें येता भितूर ड्रग्स कशें पावता सिगरेट कशें पावता तंबाखू कशें पावता पुलिसांचेर सगळे खापर चडटा तुम्ही जाय भितूर कितें करता तुम्ही सामील आसा म्हणून हे अशें जालां तूं कितें करतलें फुडें कितें पळय आमी आमकां खरें म्हणून जाल्यार लोक जे पर्यंत म्हणे आमकां फोन करता आमकां अशें दिसता की लोकांक लागून ताका पुरो 4 दीस जाले ताका आतां परत भितूर धाडा 4 दिसाचे ओके आहा आणि लोकांक सांगा की आमी पुरो केला आणि ताका घातला म्हणून आमकां आनी कांय ना तो परत भितूर आसूं न्ही तेणे भायर येवप चल माणुसकीच्या दृश्टीन त्या फादरान 4 दीस 21 दीस मागले आमकां 21 दीस तेणे मागो मिनिमम
पण ताका असो बिंदास 21 दीस न्हू 4 दीस सोड परत भितर व्हर आणि 10,000 रे हे जे व्हडले क्रिमिनल मनशा 10,000 फक्त शुअरिटी हरशी तुम्ही 50,000 लाखभर रुपया शुअरिटी मारता बेश्टे कोणे चाकू तोपलेल्या अटेम्प्ट टू मर्डर असलेल्या 50,000 तुम्ही शुअरिटी मागता मरे आणि एका म्हणजे हे जेलर बिलर हे कितें स्वता घ्या आयजी हो जेलीतलो कितें करता हो आपल्या स्वार्थाक लागून काम करता तेणे कोणाक मारपाक बी हाडला भायर ताका तेय कळोनी आमकां तेणे न्ही बायलांचो विश्वासघात करून बायलांचो खून केला तो 1 नंबर भिजूड हांव जाल्यार सांगता तो भिजूड म्हणून बायलांक भांगर बिंगर घालून येवन तेंचो इमोशनल ब्लॅकमेल केला तांकां त्यांच्या काळजाक शिवून तेणे तेंचो मर्डर केल्लो आसा काळजाचेर हात धरून तांकां अपुरबाय दाखोवन तेणे खून केला 1 नंबर भिजोड कितें आनीक म्हणपाचें म्हाका कळना